कोळशावेलो सेस देवपा फाटल्यान स्कॅम आसा. सेस कमी करून सरकार कर्नाटकांतल्या कंपनीची बोल्सां भरपाक सोदता. ताचो गोंयच्या उद्देगांक कांयच फायदो ना म्हणून काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिना लॉरेन्साचो सरकाराचेर आरोप. गोंया भायल्यान वतल्या कोळशावेलो सेस टना फाटल्यान ₹250 आशिल्लो तो आतां ₹50 केला. शुक्रारा मंत्रिमंडळ बसकेंत हो निर्णय जालो. सेस देंवयिल्ल्यान कोळशाच्या येरादारी वयली येणावळ वाडटली म्हूण पर्रीकार सरकाराचें गणीत. Yesterday, government has announced a reduction of cess from 250 per ton to 50 per ton, which will result in benefiting only Karnataka's Jindal steel plant. That too, when Parrikar, the chief minister, and his BJP altar boys are crying Walter Wolf over state facing acute financial crisis. If you go to the website, you can easily make out that 7.87 million tons are been actually on annual basis are been brought in from Goa via Goa. Not 17 million ton as claimed by the chief minister. In fact, when we are having such financial crisis, when in fact prices of infrastructure tax, wherein simple things like town planning process fees, simple things like stamp duty, where a common man has been affected. All those items on the tax base can be reduced, and which will lower the burden of the common man. But nothing. For single beneficiary, that is Jindal, who is 95% of total the coal that is brought in, he is the beneficiary. And all this happens when one person benefits. Is it possible that without any corruption, without any scandal, that it is possible to reduce cess? Now, the Goans will stand to lose Parrikar's successful cess cut. सांगेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्राचो दर्जो सुदारपाचें काम हातात घेतले म्हणून भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयला. पीएचसीची बिल्डींग सारकी करपाच्या कामाक पयली सुरवात जातली. पार्सेकारान थंयचो आमदार आनी जीएसआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांक घेवन पीएचसीचें इन्स्पेक्शन केलें. ही बिल्डींग सामकी गलगलाक आयल्या. पीएचसीचो दर्जो वाडोवचो म्हणून सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय मागता. रिनोवेशन घेवंक जाय, रिफर्बिश जावंक जाय ही इमारत करतलो जाल्यार तेजे वॉर्ड आसा ते हेवटेन शिफ्ट करूंक जाय. वॉर्ड हेवटेन शिफ्ट करतलो जाल्यार ऑफिसाक जागा ना, त्यामुळे हे 2 क्वार्टर्स इमिजिएट घेता आमी दुरुस्तीक आनी ऑफिस हांगा शिफ्ट करतात. वॉर्ड हांगा शिफ्ट करचे आनी मागीर ही बिल्डींग घेवंक मेळटा. स्टाफ जावो तितलो आसा, फक्त क्लास 4 एक 2 जाण ना आसा ते धाडटाले. हॉस्पिटल फिजिकली अपग्रेडेशन जाय आनी हांगा बाकीच्यो ज्यो सुविधा आसा तातूंत भितर अपग्रेडेशन जाय ही आमची मागणी आसा. ती आयज ताणें पळोवन गेल्ले आसा, इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. टेम्पररीली ही ज्यो ऑफिसीस आसा ती शिफ्ट करपाची आनी हे हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन करपा खातीर ही बिल्डिंगाची टोटल आमकां सोयी सवलती कितें जाय त्यो करून घेवपाच्यो. प्रिमायसीस बरी करपाची, प्रिमायसिसा बरोबर ज्यो सुविधा अन्य आसतल्यो जातूंत भितर आमकां ऑर्थोपॅडीक आसतले, गायनेक आशिल्ले हे विभाग परिपूर्ण करतले. इतले मजगती भलायकी मंत्र्यान सांगे वाठारांत आयईसी व्हॅनीचे उक्तावण केले. एड्स आनी हेर दुयेंसां विशीं ह्या व्हॅनीत म्हायती मेळटली. तशेंच ह्या दुयेंसां विशीं जागृताय घडोवन हाडपाचें काम ही व्हॅन करतली. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. फोंड्या क्रांती मैदानाचेर कसलेंच बांदकाम करचें न्हय म्हणून फोंड्याचो आदलो आमदार रवी नायक मागता. पणजी आझाद मैदान आनी मडगांवां लोहिया मैदान आसा तशेंच फोंडेचें क्रांती मैदान दवरचें म्हणूनय रवी नायक मागता. हेडपी सुण्याचो बंदोबस्त करपा खातीर सरकारान उपाय करचो म्हणून रवी मागता. आमकां कितें जाय, आमची फोंडेकार सगळ्यांची मागणी आसा, फोंड्या तालुक्याची मागणी आसा की जशें आझाद मैदान, जशें लोरा मैदान लोहिया, तशें क्रांती मैदान आमकां जाय. हांगासर कसले ना जाले ते करूं नाका. थंय रूम करूं नाका तुमकां, थंय तुमकां आनी कितें करूं नाका. ते सगळे झाडां कत्तल केलें सगळें. फॉरेस्ट कितें करता न्हिदला काय कितें खबर ना, परमिशन काडला काय कितें खबर ना झाडाचें. म्युन्सिपाल्टीन लायसन दिलें, विडो गेलो आनी तरी आसतना काम तें चलता. लोकांचे विचार करपाक जाय. हेजेर लोकांनी सगळें मागपाक जाय. हेजेर सीबीआय इन्क्वायरी करची पूण कित्याक लागून तुमी करताय? 4 कोटी 60 लाख कित्याक लागून मोडटा तुमी? रस्त्यार भोंवपी सुण्याचो सरकारान बंदोबस्त करचो अशी मागणी रवी नायकान केल्या. शाळेत वचपाची भुरगीं शाळेत वचपाक भितात. एक कुत्रे घास मारता म्हणून कुत्रे अकस्मात येतात घास मारता, जावं जाणट्यांक मारता, बाजारांत मारता, आनी खंय मारता. आनी ती कचरो खावपाक आनी ते कचरो खावपाक जावं कुसलेलें कितें खावपाक कुत्रीची जाता. आनी त्या वेळार ती ल्हान भुरग्यांक खुबशीं जाता. आनी खुबशे दिसांनी फोंड्यांक जालां, काणकोणा सगळें गोंयभर चालू आसा. म्हणजे हेची सरकार काळजी घेवची, सरकारान हें आसा. आनी लोकांनी बी
तांकां हें दिवचें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेवया एक विराम.